ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯು ನಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸೋಣ, ಅವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸೋಣ, ಅವರನ್ನು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹಾಡಿಕೊಂಡು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಾ ಈ 1.5 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸೋಣ. ಇವತ್ತು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಬ್ರದರ್ ಥಾಮಸ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟಲಿನೋ. ಈ ಚಾಪಲನ್ನು ನಮಗಾಗಿ ನೀಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರು ಈ ದಿವಸ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದದಲ್ಲಿರುವ ದೇವರು ಅವರನ್ನು ಹೇರಳವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಲು ಅವರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆರಾಧಿಸೋಣ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾ ಶಾಂತಚಿತ್ತರಾಗಿ ನಾವು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಲ್ಲರೂ ಶಾಂತಚಿತ್ತರಾಗಿರಿ. ಪರಿಶುದ್ಧ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದದಲ್ಲಿರುವ ಯೇಸುವನ್ನೇ ನೋಡೋಣ. ಈ ಸುಂದರವಾದ ಸಮಯ ನಮಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಈ ಸುಂದರವಾದ ಸಮಯವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆರಾಧನೆ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾ ನಾವು ಸ್ತುತಿಸಿ ಆರಾಧಿಸೋಣ. ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮರೇ, ತ್ರೈಯೇಕ ದೇವನೇ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಯಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾಡೋಣ. ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮರೇ, ತ್ರೈಯೇಕ ದೇವನೇ. ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ, ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಡೋಣ. ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮರೇ, ತ್ರೈಯೇಕ ದೇವನೇ. ಪರದಿಂದಿಳಿದ ದೇವಾ, ನೀನಾದೆ ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪ. ಪರದಿಂದಿಳಿದ ದೇವಾ, ನೀನಾದೆ ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪ. ಪರದಿಂದಿಳಿದ ದೇವಾ, ನೀನಾದೆ ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪ. ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಪೂಜಿಸಲು ನನಗಾಯಿತು ರಕ್ಷಣೆಯು. ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಸ್ತುತಿಸಲು ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದವು. ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮರೇ, ತ್ರೈಯೇಕ ದೇವನೇ. ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ,
ದೇವನೇ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ರಾಜನಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ರಾಜನಿಗೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಡೋಣ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ Praise the Lord. Praise the Lord. Heaven and earth, praise the Lord. मोगाळ बहिणी आणि भावानो, तुमकां पळयत आसतना संतोष म्हाका भोगता. आमी देवाच्या घरा आसा म्हूण आमी बरोसचें. वी आर इन द हाऊस ऑफ गॉड. तुमी विचारूंक पुरो ब्रदर काले उलयता गे म्हूण. मोगाळ बहिणी आणि भावानो, खंयसर तुमी आसात गे थंयसर तें मंदीर जाता. खंयसर तुमी आसात गी थंयसर तें मंदीर जाता. सवालां तुमी म्हाका घालयेत ब्रदर गे कशें मंदीर जाता गे म्हूण. हांगासर आसा जेजू उंड्या रुपार. तो म्हणटा आय एम द ब्रेड ऑफ लायफ. हांव तो उंडो सर्गींत हांव देवून आयिल्लो. हांवूच तो देव. आम्हा सर्वांचो करणार रचणार ही इज आवर क्रिएटर आमी म्हणटा. मोगाळ बहिणी आनी भावानो, तर सर्गार देव आसा तर ताच्या भुरग्यांक तो खंय दवरता. आमी म्हणटा आमी देवाची भुरगीं. तुमी ओपतात गी ब्रदर यू कॅन टॉक. तुमी देवाची भुरगीं मू कोणी जबाब दिनात. म्हाका संशय जाता. आमी देवाची भुरगीं वय मू. देवान आमकां ताच्या सारक्याचें आनी सुरपयाचें रचलां मू. हें तुमी मांडून घेतात न्हू. तर देव खंयसर आसा थंयसर ताच्या भुरगीं. ता देखून हें एक तुम गोठाचें संगत हांव तुमकां सांगचें कित्याक म्हळ्यार देव सर्गार पवित्र 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 देव ताच्या भुरग्यां खातीर तो भुमी वैकुंठ रचता. इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ हेवन म्हणटा आमी. देव आमचो राय जाल्यार ताच्या भुरग्यांक तो बोऱ्यांचो बोरें दिता. आनी तो म्हणटा म्हज्या भुरग्यांनी रायाची भुरगीं द रॉयल प्रिस्टूड म्हणटा आमी आमकां देवाचे कले ॲपल ऑफ आय म्हळ्यार आमकां तितलो तो देव मोग करता आनी त्या भुरग्यांक तो भुमी वैकुंठांत तो दवरता. त्या देखून खंयसर आमी आसांव गी थंयसर तें मंदीर जाता. एक दीस बिस्पान आमकां सांगलें उगड आसा म्हाका हांगात गी करतना म्हाका आमी जिवे
काळजाचे फातर म्हळ्यार आमी रियल बुन्याद खाली पत्राच्या वंटी भितर बांदिल्ल्या पत्राच्या बिल्डिंगा भितर सोमी म्हणटा हांव ना. पळया सोम्याची उतरां पळया धर्मदूताच्या ग्रंथान तो म्हणटा 17 अध्याय तुम्ही जाल्यार वाचून पळया घरात तुमचे 24 अध्याय तो म्हणटा तुमच्या काळजांनी हांव वस्ती करता आनी तुमी नातल्यार तुमचें हाजीरपण हांगासर नातल्यार ही इगर्ज या तेंपल जायना मोगाळ भयणी आनी भावनो. ह्या देखून पयल्यान पयलें हांगासर जेजू आसतना त्या जेजूक तुमी पळोवचें, त्या जेजूक तुमी आयकोवचें आनी त्या जेजूक तुमी समर्पीत करचें. हांगासर तुमी खाली ब्रदरान आपयलें या फादराबान आपयलें म्हणलें येनाकात. तुमी खंयच्याच वत्तडांत ह्या बनपासान तुमी येनाकात. हो जागो पवित्र जागो देवाक समर्पीत केल्लो आमी तुमी आनी हांव देवाची भुरगीं हांगासर आमी आयल्या त्या देवाक मान होगळाप स्तुती आनी वंदन दिवच्या खातीर. तर मोगाळ भयणी आनी भावनो किर्तनाच्या पुस्तकांत चॅप्टर 100 पळया तुमी कोंकणी तुमकां येता मू तो म्हणटा काल बरयलां पळया पृथ्वेच्या सर देशानो संतोषान सरस्पराक गितां गाया. पृथ्वेच्या सगळं पृथ्वी हे अर्थ सगळे पृथ्वी ऑल प्लॅनेट्स देवान कितें पुरा रचलां कितले गे 1000 प्लॅनेट्स ताणें रचलां. ही पृथ्वी आमी मनशाचे हांगासर आमी वस्ती करता. अर्थ सर देशानो संतोषान सरस्पराक गितां गाया. आनंदान सरस्वती सेवा करा. आनंदान द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माय स्ट्रेंथ. नेहमिया म्हणटा ताच्या पुस्तकान तो चॅप्टर 8 वर्स 10 देवाक तुमी आनंद दिया. ताच्या स्वसायकाल तुमी आनंदान रावा. हांगासर सिरियस जावन या कोणाच्या बंदपासान तूं वत्तडान येवचें न्ही. म्हजें घर देवाचें घर म्हजें मंदीर देव हांगासर आसा. जेजू हांगासर आसा. तो जेजू तुमकां आनी म्हाका रचुल्लो. तो जेजू बापाची खुशी करूंक ह्या संवसाराक आयिल्लो. हें तुमी मतीन दवरचें. त्या देखून पयल्यान पयलें हांव सांगूंक आशेतां तुमी हांगासर बसल्या वेळार तुमचें संपूर्णपण देवाक दिया. कित्याक म्हळ्यार हो वेळ ही घडी पवित्र घडी जेजू तुमकां भेटोवंक आयला. हें आमचें मतीन दवरचें. तुमी विचारूंक पुरो जेजू कित्याक म्हाका भेटोवंक आयला. हांव न्ही तो तुमच्या तिका देवा सर्गीचे ताचे दायज आनंद वैभव सोडून तो ह्या संवसाराक आयला तुमकां आनी म्हाका मेळच्या खातीर. हें उडासा दवरचें. आमी म्हणटा आमी क्रिस्तांव कॅथलीक. आयच्या ह्या दिसांनी पळोवंक गेल्यार आमचें तें भावार्था विशयांत आमी उलोवंक आमी लेज येता. तर हें हांगासर मुंदार सुनोवया. सरस्पर एकलोच देव म्हूण वळखून घेया. सरस्पर एकलोच देव म्हूण वळखून घेया. ताणें आमकां रचलांत ताच्या अधीन आमी आसां. ताच्या अधीन आमी आसां. म्हाका पयलीं ब्युटिफूल कितलें सोबीत पळय. ताच्या अधीन आमी आसां. तो नातल्यार आमचें जिवळ पोकळ मोगाळ भयणी आनी भावनो. वी विल बी इन डार्कनेस. आमी काळोखांत आसल्या बरी. ताणें आमकां रचलांत ताच्या अधीन आमी आसां. आमी ताची फर्जां ताच्या सर्वस्व शेळयो अर्गां दिवन ताच्या दरवाटा थंय भितर सरया. अर्गां दिवन मोगाळ भयणी आनी भावनो आदी म्हाका आमी बुकान पळयलां ओल्ड टेस्टमेंट आमी पळयलां तर लोक कशें नमनाचें वजापां खाणगोवन देवाक देवाच्या आर्क ऑफ द कॉवनेंट म्हणटा आमी तें खाणगोवन व्हरता आसतना ह्या देवाच्या टेंपला तें वता आसतना कसले दाबाज्यो दाविदाच्या रायात पळयत सगळ्या रायांच्या देवाक आमी वाचता पयल्या सोल्ल्यांत कसले दाबाजो कसली महिमा देवाक लोक दितलो. आमच्या आयकाळार तें आसलें मालगाडांक विचारल्यार आमकां कळटा. मीस 2-2 घंटे मीस आसलें. 3 वरां मीस आसली. 1 वर सरमावंक आसतलो.
आर्गां दिवन ताच्या दरवटान भितर सरया, स्तुती गितां गावन ताच्या आंगणांत येया. कोणे म्हणी तुमच्या मदें कोणे म्हणी हें केलां गी, कोणे म्हणी केलां गी. आर्गां दिवन ताच्या दरवटा भितर सरया, स्तुती गितां गावन ताच्या आंगणांत आमी येवया. ताका आर्गां दिया, ताच्या नांवाची स्तुती करया. कित्याक सरस्पर बरो, ससनाक ताकता ताजो मोग, संततेची संतती पर्यंत ताचे विश्वासीपण. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. हें एक किर्तनाचें एक चॅप्टरांत, मोगाळ भयणी 150 चॅप्टर आसात. किर्तनाच्या पुस्तकांत 150 चॅप्टर आसात, 150 किर्तनां आसात. ही किर्तनां कित्याक त्या पुस्तकांत घाल्यांत हाका अर्थ आसा. मोगाळ भयणी आनी भावांनो, ह्या जेजुतें आमी आयिल्ल्या वेळार आमची काळजां, आमची मोनां, आमची सर्वस्व त्या जेजुतें आमी समर्पीत करूंक जाय. हो पवित्र पुस्तक कितले जाण हांगासर पवित्र पुस्तक वाचतात. कोण म्हणी एक हात म्हणी उबर करता, कोण म्हणी वाचता गे. एकलो पळया मोगाळ भयणी आनी भावांनो, हो पुस्तक न्ही, हो बूक न्ही. हें बापाचें, पुताचें आनी पळयतात आत्म्याचें द बायबल. बिहोल्ड आय ब्रिंग लायफ एवर लास्टींग म्हणटा. म्हज्या संवसारी जिणेच्या पयणांत बिहोल्ड आय ब्रिंग लायफ एवर लास्टींग, बेजीक इन्स्ट्रक्शन्स बिफोर यू लिव्ह द प्लॅनेट अर्थ म्हणटात. म्हज्या संवसारी जिणेच्या ह्या पयणांत म्हाका खूब मोग जावचें तसलें हर एक संगत्यो देव ताच्या मोगा खातीर आमच्या तें दवरलें. ताणें आपुट्ट मोगा खातीर हे पवित्र पुस्तक ताणें आमकां दिलां. मोगाळ भयणी आनी भावांनो, हो पुस्तक आमी वाचता. सोडा बेटी हांगासर इस्कॉलाची भुरगीं आसात. आमी साबार शिकता ह्या संवसारांत. साबार थोडे PhD करतात आनी डबल PhD करतात आनी साबार फिल्डांत ते रिसर्च करतात. तरी मोगाळ भयणी आनी भावांनो, ह्या बुकाक सरी करूंक जायना. देव म्हणटा द विजडम ऑफ दीस वर्ल्ड इज फुलिशनेस ऑफ गॉड म्हणटा देव. तुवें शिकलेचें शिकपाची जाणवाई म्हज्या मुखार कांयच न्ही, धुळी प्रासी न्ही म्हणटा देव. इज द फुलिशनेस ऑफ गॉड. कोरिंथांत बरयल्ल्या पत्रांत चॅप्टर 3 तो वाचता. आय कॅच यू विथ युअर क्राफ्टिनेस. हांव तुका तुज्याच शिकपाच्या बळांत हांव तुका धरतलो. तूं देवा मुखार मोगाळ, आमी देवा मुखार कांयच न्ही. मोगाळ भयणी आनी भावांनो, पवित्र पुस्तक तुमी आपुडल्यार पुरो, तुमी काडले आपुडल्यार द टच ऑफ युअर होली बुक देर विल बी चेंज इन युअर लायफ. तुमच्या जिणेचें बदलावण जातलें. निम्म जिवनातलें परिवर्तन जायना जाल्यार एक दीस म्हाका येवन तुमी मार्गाच्या वाटेर तुमी म्हाका येवन मेळ्ळे. ब्रदर तुमी सांगलें चूक, म्हज्या जिवनांत कांय परिवर्तन जावना. हो पुस्तक तुमी आपुडल्यार पुरो, टच ऑफ तुमी जेजूकूच आपुडटात. एक म्हजो इश्ट आसलो, आमी MSTन सेवा दिवन आसतना मँगलोर सर्वीस टीम असो सुमार 27 वर्सां सेवा दिला हांवें. थंयसर एकलो वालेंशिया ब्रदर जॉन म्हूण एकलो आसलो. ताका हाय डायबिटीस आनी एक दीस ताका अशें आपत आयलें की ताजें बोट, व्हडलें बोट पांयाचें काडिचें म्हूण डॉक्टरान सांगलें. तुजो पांय वाचयचे जाल्यार तुजें बोट कातरीचें. बोट कातलें जाल्यार तुजो पांय वता म्हणालें. मोगाळ भयणी आनी भावांनो, पांयान पू जातलो आनी घरा बायल्या भुरग्यां सांगता आसता आसतना थंयसर गाणी येतले. त्या पांयाचे पू आतां एक नमुनची गाणी येतली आनी ताका तें मस्त दोस्तलें ताच्या जिवनांत. आनी ते मागणे सो मनीस आमच्या MST सर्वीस टिमांत तो पळय सेवा दितलो. आनी एक दीस तो सुभाव सांजे 6 वरार, सांजे 4 वरार ताका 6 वरार डॉक्टराचें अपॉयंटमेंट आहलें. फायनल कितें करीचे गे म्हणलें. तें अपॉयंटमेंट आहलें 6 वरार. तो 4 वरार वो बूक पवित्र पुस्तक बायबल सो कॉल्ड बिहोल्ड आय ब्रिंग लायफ एवर लास्टींग, ससनाच्या जिविताच्या वाटेन चलोवंक तुमकां
मार्गदर्शन दिवचे आमच्या जिवनाचे हर एक कष्ट सुखां खातीर हांगासर जेजून बरोवन गेला, देवान बरोवन गेला. देवाचे मॅन्युअल म्हणटा, हेवनली डायनॅमिक्स म्हणटा ताका आमी, स्पिरिच्युअल डायनॅमिक्स. इंग्लिशान म्हणचे जाल्यार स्पिरिच्युअल डायनॅमिक्स. म्हज्या जिवनाचें कितें जल्माता न्हू, क्रॅडल टू ग्रेव म्हणटा आमी, म्हज्या जिवनांत मरता पर्यंत म्हज्या जिवनांत कितें जाय जें ताका सगळें देवान हांगासर बरोवंक. द लव, थोडे म्हणटात थियोलॉजीन, इट्स अ लव लेटर टू माय चिल्ड्रन. आनी वो 4 वरां क्लोस्टर कामल तें कंकनाडी देक टेंपल आसा भितरल्या माद्रींचें, थंयसर केदाळे बागील उक्तें आसा, थंय एडोरेशन दवरतात. आनी वो मनीस जॉन तांचेर येवन 4 वरां येता गुण्य आसना त्या टायमार. हो बायबल धरता मोगाळ भयणीनो. तुमकां आश्चर्य जावंक पुरो न्ही, कित्याक तुमी आज मुसर वाचलें, एकलो मनीस मात्र म्हाका थंय मेळ्ळो पळोवंक बायबल वाचो डेली. वो बसता, तो पयलें म्हणटा कन्फेशन ऑफ युअर माउथ म्हणटा तो. मोगाळा जेजू जुवांच्या पुस्तकांत तुवें बरोवन गेलाय, द वर्ड बिकम फ्लेश अँड ड्वेल्ट अमॉंगस्ट यू. आदी म्हाका शब्द आसलें, उतर आसलें, मास जालें. द वर्ड बिकम फ्लेश अँड ड्वेल्ट अमॉंगस्ट यू. जॉन 1:29, 1 John 1:14. आनी वो म्हणटा जेजू शब्द आसलें, देव जाचें जाल्यार फ्लेश अँड ड्वेल्ट अमॉंगस्ट अस. ह्या जेजूक तूं हांवें म्हज्या हातांत खाण गेला, ह्या जेजूक तूं म्हज्या हातांत हांवें खाण गेला. उंड्या रुपार येवन समज जेजू आमी कुमगार खाण घेतना एवकरिस्टीक लॉर्ड म्हणटा आमी. आतां तो वो बायबल खाण घेवन, the word in the beginning, the word was there, word was with God, word was God, all things came, सगळे वस्तू, सगळे क्रिएशन, सगळे संवसाराचे देवान रचले थ्रू द वर्ड. आनी देवान खंयचेंच रचोना विदाउट द वर्ड. सगळें जेजू खातीर, जेजू वरवीं जेजू सांगता. थ्रू हिम, टू हिम अँड फॉर हिम, रोमाकारा बरल्या पत्रांत तो म्हणटा. आनी वो बूक तो अशें माथार दवरता आनी जेजू कडेन मागता, सोम्या तूं खाता, हांव खाण घेता. मरयेन जेजू कडल्यान खाण गेल्लें बरी, हांव हें खाण माथार दवरता आनी जेजू कडेन म्हणटा स्पेसिफीक, म्हाका गूण कर, सोम्या म्हाका गूण कर. ह्या म्हाका आयिल्ल्या कर्गांतले म्हाका बचाव कर. म्हज्या पांयाचो कुडको काडूंक आसा म्हण डॉक्टर म्हणटा, बट तूं वयसनचो वयस, म्हाका ह्या कर्गांतले निवार सोम्या. मुखार भयणी आनी भावांनी, एक तुमकां गूड कितें सांगता म्हळ्यार द वेरी सिक्रेट ऑफ मेनी ऑफ आमी मस्तू जाणां आय एम सी हांगासर पदरा बसल्यात, irrespective with all respect and honor to my respect to my priest, but we should always confess. जेजू न्हू 2000 वर्सां पयलें आमची पथकां, आमचे सर पिडा शिडा, आमचे हर एक अवगुणां, आवर ट्रान्सग्रेशन्स आमी म्हणटा, आमचे इनिक्विटीज आमी म्हणटा, आवर इन्फॉर्मिटीज आमी म्हणटा, ते सगळें ताणें ताज्या कुडीन घेतल्यात. ही टूक अस ऑल, ही टूक इट ऑल म्हणटा आमी. तरी थोडे पेटी ते रॉंग प्रेयर ताणें केल्ले, लॉर्ड हील मी म्हणलें, तरी थोडे पेटी गॉड लुक्स एट युअर हार्ट कंडिशन. म्हज्या काळजाचो थाळो तो आयकता. ही इज नॉट अ स्टोन, तो फातोर न्ही, तरी देवाक ताजे म्हणले रेग्यो आसात. ही इज बाउंड बाय हिज ओन लॉ. आनी हो भाव रडटा आसतना मागता थोडो वेळ तें बसोन आनी बायबल ताज्या बॅगा भितर घालता आनी डॉक्टरा कशें वचोंक बैसरता. डॉक्टरा कडेन गेलो, 6 वरां ताजें अपॉयंटमेंट, आनी डॉक्टर ताजे सॉक्स काडून पळयता आसतना, पर्पले दाने आंड ಎಂಥದಾಯಿತು, ಇದು ಗುಣ ಆಗಿರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಬೆರಳು ತೆಗೆಯುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ,
तुझे बोट कातूरची गरज ना. हे गूण जाला न्ही. ताच्या वयर एक न म्हणजे वाईट फऱ्या आयला मोगाळ बहिणी आणि भावानो. आणि डॉक्टराक तो अजाप जालें हें कसलें अद्भुत गे म्हूण. ही कूड नॉट बिलीव. था देखून आमी म्हणटा एक अजाप मिराकल म्हळ्यार सुपर नॅचरली नॅचरल म्हळ्यार देव आमची पिडा गूण करता, आमकां बरी भलायकी दिता. कित्याक ही लव्स टू ब्लेस अस. तो आमकां बरें करूंक, आशिर्वादीत करूंक, आमकां पथकांतलें नितळ करूंक तो केदाळ्ळे आनी ताणें आमकां केलां. तर मोगाळ भयणी आनी भावानो, आराधनाचो वेळ आमी देवाक आराधन करचो वेळ. तुमकां जाता जाल्यार उबे रावयेत, जाता जाल्यार दिंबेर गेलयेत, जायना जाल्यार बसयेत. थोडो वेळ तुमचे दोळे तुमी धांपून तुमच्या काळजाच्या दोळ्यांनी जेजू कडेन उलया. जेजू कडेन तुमी उलयात, ताका पळयात ताच्या काळजाच्या दोळ्यांनी. द स्पिरिच्युअल आयस म्हणटा आमी. आमचो भितरलो काळजाचे दोळे, द आयस ऑफ माय हार्ट, दोळे म्हज्या काळजाचे. आनी आयका ताचो ताळो. ह्या संवसाराच्या हातां पळयत आसतना संवसारांत ताळो, आवाज तो आवाज, ह्या मोबायलाचो आवाज, ह्या ऑल गॅजेट्स आमी म्हणटा देवाचो ताळो आयकया. पवित्र पुस्तक आमकां कसली वाट दाखयता. हो पुस्तक नेबगार पुस्तक, देवाची उतरां, जिवाळ आनी क्रियाळ देवाची उतरां म्हण आमी आयकता. आमी वाचता. हेब्रेवाच्या पुस्तकांत आमी वाचता. तुमकां वाचचें जाल्यार वाचून सांगता. हेब्रेवाच्या पुस्तकांत जेजूचें उतर कितें म्हणटा पळया. नाकणे अध्याय 12 वाक्य कोणाक गोत आसा हांगा. पळया कितें म्हणटा पळया. देवाचें उतर जिवें आनी क्रियात्मक, तें खरें. दॅट इज द ट्रूथ, अल्टिमेट ट्रूथ म्हणटा आमी. द वर्ड ऑफ गॉड इज ट्रूथ. ताका तूं वांजेल आमी वाचूंक जाय. आमी प्रोटेस्टंटच्या भावांक आमी पळयल्यार, तांचें जिवन आमी पळयल्यार, तांचें सगळें बुन्याद, द वेरी फावंडेशन म्हणटा आमी. आमी कॅथलिक्स, आमचें फावंडेशन जायचें आसलें देवाच्या उतराचेर. म्हाका आमचें ना मोगाळ भयणी आनी भावनो. कॅथलिक्सांचें लायफ देवाच्या उतराचेर मांडून हाडून म्हणलें म्हाका दुबाव पडटा. कित्याक म्हळ्यार हांव सबार कडेन वता. हांव 9 वर्सां बेंदोर इगर्जीन देवाचें उतर दिलां. हांवें थियोलॉजी केल्या. तुमकां सांगचें, 2 वर्सां हांवें वर्ड ऑफ गॉड शिकलां. आनी थंयसर हांव गेल्ल्या वेळार हांवें पळयली म्हजे एक्सपिरियन्स. हांव कांय तुमच्या मुखार पटी मारना. या म्हजे पदरा भांगासर आसा. मागीर वर्ड इज ट्रूथ म्हणटा आमी. देवाचें उतर सत कशें हांव सांगचें उतर पळया मोगाळ भयणी आनी भावनो. कितले थंयसर सादारण फर्स्ट बॅचांत लागलागे 40-50 लोक आसलो. कोणाकच देवाचे उतराची खरी जाणवाय ना. सिस्टरांक तांकां हालेलुया म्हणूंक नाका. थोड्या पात्रांक हात वयर वचनात, हालेलुया म्हणनात. हांगासर हालेलुया म्हणूंक ना म्हणटात ती. हे इट्स अ क्लास इन द सेमिनरी. बट देव कितें म्हणटा, आत तुमचे उबारा न्ही उबारा, तुमचे सर्वस्व एंटायर बीइंग सरेंडर म्हणटा. ऑल टू जीजस आय सरेंडर. म्हणजे सर्वस्व सोम्या तुका हांव कित्याक दिता. कित्याक तो म्हणटा दिता, कित्याक म्हणटा तो दिता. मोगाळ भयणी आनी भावनो, देवाचें उतर जिवें आनी क्रियात्मक, तें खरें.
पाजलेल्या 2 दर्यांच्या तलवारी बरी, फाजलेल्या 2 दर्याच्या तलवारी बरी, प्राण आणि आत्मो संद आणि हाडाचे सर सैत मेकळे करता पर्यंत विदूंक तांकां सकत आसता. मनशाच्या काळजाच्या अत्रेक आणि चिंतना ते पारखिता. सगळे हे तुम्ही ऐकायचे निमाणे पळया. सगळे सृश्टेंत देवाची दृष्टी भायर लिपोवन असलें कांयच ना. देवाच्या दोळ्यांत न्हू तुमकां कसलेंच लिपोवंक जायना. कित्याक म्हळ्यार हांगासर म्हाका वेळ भोव उणें आसा, डिटेल जावन म्हाका वचोंक जायना. अर्दो दीस म्हणी म्हाका एका विशयान उलोवंक जाय पडटा. फूल डे एक दिजे पडटा. म्हळ्यार तितलें विस्तार देवाचें उतर तुमच्या मोतीन येजे. देवाचें उतर कित्याक तें म्हूण देव तूं म्हणटा माय वर्ड इज स्पिरीट अँड लायफ, जीव आनी जिवाळ, क्रियाळ आनी क्रियात्मक. सगळे सृश्टेंत देवाची दृश्टी भायर लिपोवन असलें कांयच ना. सगळें ताजे हुजीर उक्ते आनी दोळ्या मुखार सोडून दवरल्या बरी आसा. त्याच देवाक आमी आमच्या करण्याची लेख दिवंक आसा. त्याच देवाक आमच्या करण्याची आमी लेख दिवंक आसा. हें तुमी उडास दवरा. हर एका करण्याची देवाक लेख दिवंक. नथींग इज हिडन फ्रॉम दाय. हें कितें म्हळ्यार कोंकणी बायबलान थोडे फावटी कितें जाता म्हळ्यार द लँग्वेज इल्लें तितलें सोबायना. इंग्लिशांत आसलें बरी. एवरीथींग इज अनकवर्ड. खरें देवाचें म्हाका साम 139 वतल्यार तुमकां कितें कथा सांगलें डिटेलान म्हाका वचोंक जायना. थोडी संगती हांव तुमच्या मुखार दवरता आराधन करता आसतना. मोगाल भयणी आनी भावानो, तर आमी आराधनाक वेळ आमी मागीर आमकां वर्ड ऑफ गॉड आसा. पयलीं आराधनाक आमी येया. आमी फादर लेट्स सिंग ए हिम ऑल टू जीसस जावया. त्या कोणचें आमी आराधन करया. हो वेळ मोगाल भयणी आनी भावानो हांव तुमच्या लागीं विनंती करता. हो वेळ तुम्ही संपूर्णपणे देवाक दिया, जेजूक दिया. 3 संगती तातूंत आटोपन आसा. कंतार सांगच्या पयलें गॉड इज द इनिशिएटर. इनिशिएटर म्हळ्यार सगळ्या पृथ्वीचो रचणार आमचो देव, जाल्यार जेजू जावन आसा एग्जिक्युटर. ते आमच्या खातीर ह्या संवसारांत येवन कुर्साच्या मरणा पर्यंत कलतो जाल्लो देव आनी पवित्र आत्मो जावन आसा आज आतां आमकां सोलोवन व्हरचो. तर आज हांगासर पवित्र आत्मो आमच्या मदेगांत आसा आनी तो आमकां प्रेरण करता. त्यात जेजूक आराधन करूंक. तोच आत्मो देवाचो जीजस अनलिमिटेड म्हणटा आमी. पवित्र आत्मा म्हळ्यार कितें? जेजूचेच आत्मो तो अनलिमिटेड. ताका गड ना, ताका मीत ना, ताका ना. आनी तोच आत्मो ऑल टू जीजस आय सरेंडर. तर हांव तुमकां दिमी घालतले. तरणाटे दिमी घाली येते. या उबे रावा. तुमी तितले म्हण उबे रावा. दिमी घालचे म्हण उबे रावा. आणि थंयसर तुम्ही पळया. त्या जेजूक तुम्ही पळया. त्या जेजूक तुम्ही आयकया. आणि तुमचें सर्वस्व कितें तुमकां उलोवंक आसा. मोगाल भयणी आनी भावानो, जेजू म्हणटा म्हज्या पुता, म्हज्या धुवे, हांव तुमचो मोग करता. अगणीत आनी अपरिमीत मोगान हांव तुमकां पळयतां. तो जेजू हांगासर त्या सक्रामेंतांत आसा. तो जेजू ताजें जावन आसलें तें ताजी खुशी आमच्या लोकां मदें, म्हज्या भुरग्यां मदें उंड्या आनी वायना रुपार हांवें सदांच आमच्या मदेगांत आसा. जें म्हणजे हें देवाचें मांडावळ जावन आसली. मोगाल भयणी आनी भावानो, एवकरिस्टीक लॉर्ड तो आमच्या मदेगांत आमच्या सांगाता जिवंक आशेता. तें जेजूचें देवाचें मांडावळ जावन आसली. तो उंड्या आनी वायना रुपार आमच्या मदेगांत त्या एवकरिस्तान सदांच जाता. कित्या खातीर ताका आमी पळयल्या वेळार, ताच्या हुजीर आमी आसल्या वेळार आमचे सर बनपास पळोवन वताले. मोगाळ भयणी, कसलेच सैतानाची बनपास, कसलीच तुमची पिडा तुम्ही ह्या घडये तुम्ही सुम्याक समर्पीत करा. आनी धाकट्या बाळशा बरी त्या जेजू कडेन उलया. सुम्या, हांव हांगासर आसा. हांव हांगासर आयलां तुका मेळच्या खातीर. हांव हांगासर आयलां तुका पळोवच्या खातीर, तुका आयकोवच्या खातीर. सुम्या, म्हाका तूं पळय. तुजी नजर म्हजेर तूं घाल. म्हजी काकूट कर. All to Jesus I surrender. All to Jesus I surrender. All to Him I will give. I will in His presence daily
surrender. Lord, I surrender. हांव समर्पित करता जेजू. All to thee, my blessed Savior, I surrender all. सगळा पगार बहिणी आणि भावांनो, I समर्पित करता. surrender all. Surrender all. All to thee, my blessed Savior, I surrender all. All to Jesus I surrender, humbly at His feet I bow. Worldly pleasures all forsaken, take me, Jesus, take me now. I surrender all. I surrender all to thee, my blessed Savior, I surrender all. I surrender all. I surrender. I surrender all to thee, my blessed Savior, I surrender all. All to Jesus I surrender, Lord, I give myself to thee. Fill me with thy love and power, let thy blessing fall on me. I surrender all. I surrender all to thee, my blessed Savior, I surrender all. I surrender all. I surrender all to thee, my blessed Savior, I surrender all. Hallelujah, hallelujah, मोगाल जेजू म्हजो तूं मोग करताय. मोगाळा जेजू ह्या साक्रामेंतान ब्लेस्ड साक्रामेंतान तूं खरोच हजर आसाय. तूं म्हजो देव, तूं म्हजो समी म्हूण हांव मानून घेता. समिया तुका हांव मानून घेता. देमिया तूं म्हजो देव, म्हजो समी, म्हज्या खातीर म्हज्या पासत क्रुसाच्या मरणा पर्यंत कालतो जाल्लो. आपणाचे सर्गीचे वैभव दायज सांडून ह्या संवसारीक तूं आयलोय. ह्या संवसारीक तूं आयलोय आमकां फातकांतल्यान सुटका लाभच्याक पासत. लॉर्ड तेंच आमी आयकता. वी वर डेड इन आवर ट्रान्सग्रेशन. फातकाच्या खोणांत आमी पडून आसल्या. मोगाळा जेजू फातकाच्या खोणांत आमी लिपोवन आसल्या. सर्गाचे दार आमकां बंद पडुले. मोगाळा बापा देवातान आमी वेगळोसार जाल्ल्या. आमच्या फातका वरवीं आमी वाट चुकोवन गेल्ल्या. ऑल टू जीजस
I wandered far away from you. देवातान आमी पयस सरिल्ल्या तरी जेजू देव आमचो सोडवून बाप आमच्या तान पयस सोना मोगाळ बहिणी आनी भावानो देव आमच्या मदगात आयलो आमी सोदून गोसोना बघा देव आमच्या मदगात आयलो आमच्या मदगात तो येऊन रावलो अमॉंग अस म्हणटा आमी आमच्या मदगात देव आयलो सोदून तो आमकां आयलो ह्या सक्रामंतांत मोगाळ जेजू आमकां ताजें रूप रूप दिस आमकां तो दाखयता आनी आमकां आपयता ये म्हज्या दुवे ये म्हज्या पुता तुका म्हज्या काळजांक हांव जागो दितां दी म्हाका तुजें काळीज तुजें सगळें तूं म्हाका दी हांव तुका तूं खंयच्याच कंडिशनार कसलोच तितून जावं हांव तुका विसारचो ना सिर्फ तुजें काळीज तूं म्हाका दी गिव मी युअर हार्ट तुमी म्हणटा तुजें काळीज तूं म्हाका दी काळीज जावन आसता मनशाचें सर्वस्व आज तो तुमच्या कडेन मुखार बहिणी आनी भावानो धरून तुमी जायनाकात तुमचें काळीज त्या जेजूक दिया तें कुर्सार तुमी दिश्ट गेला तें कुरीस मनशा मदें आनी देवा मदें तो उमकळटा त्या कुर्सार तुमच्या खातीर आनी म्हज्या खातीर He allowed us with an everlasting life, with an unconditional, कशेलेच ताणें कंडिशनां घालूनात आमकां मोगत आसतना आमकां ताणें आपयत आसतना तुवें पाताक केलाय सर म्हज्या मुखालतान ताणें सांगूंक ना कोणाकच पवित्र पुस्तकांत आमी वाचता कोणाकच देवान खंडेम करूं ना नितीवार करूंक ना तुका हांव बक्षिना तुजी पथकां हांव बक्षिना तुका हांव गूण करिना म्हण फाटीं धाडूंक ना कोणाकच पवित्र पुस्तकांत जेजून खंडन करूं ना त्या प्रद्वार सियेक सोम्यान सांगिल्लें उतरां उडास तो वरा कुरीस म्हणल्यार कितें म्हणलें तुमच्या दोळ्या मुखार तुमी हाडा मोगाळ भयणी आनी भावानो धरून तुमी जायनाका लेट नॉट युअर हार्ट बी ट्रबल्ड हार्डन नॉट युअर हार्ट सुमिंत म्हणटा तुमची काळजां धारून करिनाकात त्या कुर्साचे तुम्ही नजर तुम्ही दवरा त्या कुर्साचे मोर्न चिंता आसतना एक देव सर्गी संवसारी देव जीसस सेवियर जेजू म्हळ्यार देवाचे अर्थ कोत्ता तुमकां जीसस म्हळ्यार सेवियर ऑफ द वर्ल्ड क्रायस्ट मिन्स अनॉयंटेड मखलोलो तो देवाचो पूत देवातान देव उजवाडातान उजवाड खऱ्या देवातान उपजाल्लो खरो देव ते मांडावळ देवाची बाप पूत आनी पवित्रत्व देवातान देव उजवाडातान उजवाड खऱ्या देवातान उपजाल्लो खरो देव आमी हेब्रेवाच्या पुस्तकांत वाचता सन इज द रेडियन्स ऑफ गॉड्स ग्लोरी एक्झॅक्ट रिप्रेझेंटेशन ऑफ हिज बीइंग सस्टेनिंग एवरीथिंग इज बाय हिज वर्ड म्हळ्यार देवूच तो देवूच तो देवूच तो मोगाळ भयणी आनी भावानो हें तुमी नियाळ करा वो वेळ वो काळ फाल्यां म्हाका आनी तुमकां मेळटलें म्हणल्यार आमकां केदींच आमी सांगचोंक साध्य ना आदी म्हाका परत्यान तो उतर खबर पळया मोगाळ भयण्यानो कोंकण्यान तुमकां परिवर्तन कर सांगता हांव तुमकां हो पूत आपल्या बापाचे महिमेचो परजळ आनी तत्व व्यक्तित्वाचो संपूर्ण सारकें सन इज द रेडियन्स ऑफ गॉड्स ग्लोरी एक्झॅक्ट रिप्रेझेंटेशन ऑफ हिज बीइंग सस्टेनिंग एवरीथिंग इज बाय हिज वर्ड पळय कोंकणी काल म्हणटा हो पूत आपल्या बापाचेच महिमेचो परजळ आनी तत्व व्यक्तित्व संपूर्ण सारकें तो आपल्या शक्तिवंत उतरांनी सगळी सृश्टी सांबाळटा इट इज द वर्ड ऑफ गॉड देवाचें उतरां मुखांतर सगळी सृश्टी तो सांबाळटा आमी किर्तनाच्या पुस्तकांत वाचता 33 वर्सां 6 तो म्हणटा तो उलयला बाय द वर्ड ऑफ द लॉर्ड हेवन्स ताच्या उतरा वरवीं सगळो संवसार ताणें रचले तर मोगाळ भयणी आनी भावानो तेंच उतर तोच शब्द मनीस जावन तोच शब्द हियर इज द लॅम्ब ऑफ गॉड जो बाबतींत म्हणटा हांगासर आतां ती शेळी तुमकां तुमच्या खातीर आनी म्हज्या खातीर बली पेटयली तसले आयब नातले पताक नातले पतका विणे त्या बऱ्या मनशाक कुर्साचें मोर्न फावो जाता आमी म्हूण वाचता रोमाकारांत बरयल्या पत्रांत 5 अध्याय 8 वाक्य एका बऱ्या मनशा खातीर एकल्यान जीव दिवचें मानून घेवेत म्हणटा तो एका मनशान एका बऱ्या मनशा खातीर
कस्तो तयार आसा तर हांगासर आमी फतकांत बुडोवन गेल्लो आमी खोटे काळीजांतले धरून घालताचे देवाक फाट केल्ल्या पुरपुरतले थंय जाल्यार मनशाक एक नितीवंत मनीस रायटेस्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द लॉ म्हणटा देवान तें उपादेश दिल्ले त्या लॉ प्रकार एका मनशान मरचे द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ म्हण बरयलां देवान रोमाकारा बरल्या पत्रांत तुमकां ताकाच म्हणजे पवित्र पुस्तक तुमी वाचीजे एक चॅप्टर कोंकणी कन्नडा तुमकां एक मोगाळ भयणी भावनो ह्या आराधनाच्या वेळार न्ही मागीर हांव तुमकां सांगता हो वेळ नियाळ करचो हांव तुमकां सांगता तुमचे कसलेच बंदपस आसूं दी तुमची कसलेच अडचळ्यो तुमचे ते आसूं दी तुमची बोगणां कसलीच तुमी आसूंक पुरो ह्या वेळा ह्या घडी ह्या देव मंदिरांत हाऊस ऑफ गॉड म्हणटा बेतल म्हळ्यार हाऊस ऑफ गॉड ह्या देवाच्या घरात देवाच्या मंदिरांत न्ही पत्राचे बंदपांत जिवाळ क्रियाळ जिवे फातोर देवाचे कित्याक ह्या काळजांत जेजू केदाळे वस्ती करता ताजे कोण जेजू म्हणटा देव तुजें काळीज म्हाका दी खंयच्याच तांतून ना खंयच्याच भाशेंत ह्या दुसऱ्या जातींत ना तें देवान जेजून आपणाच्या लोकांक इतलोय मोग करचो गॉड सो लव द वर्ल्ड म्हणटा आमी जॉन 3:16 गॉड सो लव द वर्ल्ड सो म्हळ्यार ताका अंत ना मोगाल भयणी अनकंडिशनल अनलिमिटेड अनडिजर्विंग इन्फिनिट एंड एवरलास्टिंग म्हणटा इंग्लिशान ताका अंत ना ताका गड ना दर्याक म्हणी गड आसा रेव बट देवाच्या मोगाक गड ना अंत ना तितलो मोग करतलो तो देवा थंय आमची नजर कसली आमचे नजर कसली म्हाका कोणी हांगासर तितलें हें म्हाका त्या मोगांत झील ऑफ गॉड म्हणटा आमी बरोवन कोणी म्हाका सत्य म्हणटा आय एम व्हेरी व्हेरी फ्रँक म्हाका कोणी दिसनात द बर्निंग फायर द झील फॉर द गॉड आज हे हांव तुमकां परत सांगता हांगासर जेजू खरोच आसा तुमची मागणी तो आयकोंक त्या देखून ही मांडावळ जेजून घाल्ली न्हय बागार हांगा बिफोर द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड हे संवसार सृश्टी करच्या पयलें तुमकां आनी म्हाका सृश्टी करच्या पयलें बली स्वर्गार भेटयल्ली आदामान आनी एवेन केदाळ पताक केल्लें गी केदाळा देव कित्याक म्हळ्यार देवाक नितीवंतो काकुळदार तो बरोवचो तो बावाटाचो तो मोगाचो तो एबव ऑल तो म्हणटा मोग ताचे ते आसले वरवीं ताज्या भुरग्यांचेर नाश करूंक ताका नाका आसलें नांदर फता केल्ल्या मनशाक मरण म्हणल्यार ओल्ड टेस्टमेंटांत बरयलां द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ आनी रोमाक पयलें बरयता तो सन पावल बरयता वेजेस ऑफ सिन इज डेथ बट द रिडेम्पशन केम थ्रू हिज सन जीसस क्रायस्ट जेजू क्रिस्ता वरवीं तुमकां आनी म्हाका सोडवण मेळटा द रिडेम्पशन केम थ्रू हिज सन जीसस क्रायस्ट सोडवण तुमकां आनी म्हाका लाभता जेजू क्रिस्ताच्या त्या क्रुसाच्या मरणा मुखांतर आनी जेजूच्या आनी एक मांडावळ कितें म्हळ्यार एवकरिस्त 7 सक्रामेंतां पैकी एक सक्रामेंत एवकरिस्त त्या एवकरिस्ताची मांडावळ आनी योजन निमाण्या ब्रेस्तारा जेजू म्हणटा हो उंडो तुमी खाया आनी हे रगत तुमी पियेया वायन ते म्हणटा ते रगत येता ह्युमॅनिटी अँड डिविनिटी बिकम डिवनायझेशन मुखार भयणी आनी भावनो देव जावन आसा डिवायन आमी जावन आसा ह्युमन ह्युमॅनिटी अँड डिविनिटी देवातय आमी आयिल्ल्या वेळार देवातय आमी विलान जाल्ल्या वेळार दर्यातय सगळ्यो न्हंय गेल्ल्या वेळार दर्या तें उदक भरता बट दर्यो आला ना दर्यो बरो ना बट आमी ताजें तें मिलन जातालें थंयसर आमचें जीवन मोगाळ भयणी आनी भावनो आमी आनी तुमी देवा तें जेजू तें आमी मिलन जाल्ल्या वेळार द कॅनोपी ऑफ गॉड देवाची काकुळत देवाची दया देवाची सोडवण आमचें हिलींग एवरीथींग साल्वेशन म्हणलें पॅकेज तें आटापून आमकां मेळटा केदाळा मेळटा क्रिस्त थंय क्रिस्त सवे क्रिस्त सांगता वॉकिंग इन द क्रायस्ट म्हणटा हांवें वॉकिंग विथ द लॉर्ड क्रिस्ता थंय आमी चलिल्ल्या वेळार क्रिस्त सांगता म्हजें जिवन हांवें मांडून हाडिल्ल्या वेळार क्रिस्ताक म्हजें हांवें संपूर्ण समर्पीत जिणी समर्पणेय समयवायितु समर्पिसिरी सकलवा वेळ आयला मोगाळ भयणी आनी भावनो दिस इज द टायम अँड दिस इज द आवर नाव इज द टायम ही घडी ही वेळ तुमी तुमकांच जेजूक समर्पीत करची ती प्रद्वार श्री ते रक्तसेवा जाल्ली श्री देवाक मेळोवंक आयिल्ल्या वेळार इफ एट ऑल 2 स्त्रियांच्या विशयान आमी उलयता एक प्रद्वार एडल्ट्रस वुमन
आणि एक आमी जुवांच्या पुस्तकान चॅप्टर 4 समॅरिटन वुमन आणि एकली बी आसा ब्लड इश्यू वुमन. तांणी सांगिल्लें कितें आसा, जेजू तूं जो दोगलो पळय, इफ एट ऑल आय टच द हेम ऑफ युअर गार्मेंट, त्या दगले ते ठसल्स म्हणटा आमी जेजूच्या दगल्याक एक सुताचें हें आहलें, कलम ताका ट्विन्स म्हणटात ताका, ट्विंग्स आदी ते हें लेसीन करतले. इफ एट ऑल आय टच द हेम ऑफ युअर गार्मेंट, तुज्या गल्ले पत्राच्या गल्ल्याचो लोब आसा पावलो एक ट्विंग्स आपडल्या पुरल ठसल्स म्हणटा आमी आपडल्यार पुरो हांव बरी जातली. तिचो भावार्थ द एक्सप्रेशन ऑफ हर फेथ, द एक्सप्रेशन अँड द मॅनिफेस्टेशन म्हणटात. तिणें सगळे 12 वर्सां ती रक्तस्रेवंत वळवळली. तितून म्हणटा तेन्ना निमाणें तिका तिच्या तिजे पय आमी पुरो वता, ही स्टोरी तुमकां पुरो गोत्ता, तरी निमाणें तिजें एक तिजें कन्फेशन, फॉर द वन कन्फेशन तिणें केल्लें. वॉट ही हर्ड शी एक्सप्रेस्ड इन बिलिव्हिंग. हांव त्या म्हज्या जेजू म्हणल्या त्या प्रॉफेटाचें त्या देवा, तिका गोतू ना जेजू देव म्हणलें, बट तो बरें करीत गेल्लो. लोकांच्या तोंडांतल्यान ती आयकता, खोबऱ्यान ती आयकता. हांगा स्नेहालया म्हणलें संस्था आसा, हांगासर ब्रदर जोसेफ आसा, क्रास्टा आसा, थंयसर म्हाका शेल्टर मेळटलें. मोगाळ भयणी आनी भावनो, हें देवाचें घर, द हाऊस ऑफ गॉड, द बेथेल. निराश्रितांक, कंगाल जाल्ल्यांक, आशा सणल्ल्यांक हांगासर देवूच एक बुजवणेचो जागो दिता. स्नेहालया, प्लेस ऑफ लव. स्नेहा म्हळ्यार कन्नडांत लव. आनी दो म्हणटा बिहोल्ड आय ब्रिंग लायफ एवरलास्टिंग. मोग आसो, आय सो लव्ड द वर्ल्ड. मोगाळ भयणी आनी भावनो, तर ह्या भावाक कोणें दिल्ली सकत? हू गेव हिम दॅट? पाऊल बरयता, संत पाऊल बरयता, डू नॉट एफेसकारांक बरयल्या पत्रांत, बडायेंत तूं वरनाका, तुका तूं हगळसी नाका. हें काम हें मिसांव म्हज्या भावाक हांवें दिल्लें म्हज्या भुरग्यां खातीर. ही म्हजी भुरगीं, हांच्या खातीर जेजून क्रुसाच्या मरणा पर्यंत द शेडिंग ऑफ द ब्लड. मोगाळ भयणी आनी भावनो, तुमच्या तावन ह्या म्हज्या तावन आटापूंक जायना. द लायफ ऑफ एवरी क्रिचर इज इन इट ब्लड म्हणटा लेविटिकस बुक ऑफ लेवी शास्त्राच्या पुस्तकांत म्हणटा द लायफ ऑफ एवरी क्रिचर. मनशाचें जावं दी, जानवरांचें जावं दी, कितेंय जिवाळ वस्तू त्या धरणी ताचे जीव आसा ताच्या रक्तांत, तर तेंच रगत जेजू वारयता. तेंच रगत जेजू वारयता. मोगाळ भयणी आनी भावनो, हें सादारणचें गी, हें सुलभायचें गी. एक देव जावन खालतो जाता, ह्युमिलिटी अँड ओबिडियन्स. ताचें तें विधेयपण आनी ताचें तें कलतेपण दोन. तुमचें तें आनी म्हजें तें आसा गी. तुमचें तें कलतेपण आसा गी, तुमचें तें विधेयपण आसा गी. हें आमी आमकांच आमी सारया. ह्या संस्थेन तुमी आसात, तुमी चिंतूंक नाकात, तुमी पुरपूर नाकात, तुमी भिये नाकात. तुमी म्हणटा फियर नॉट, आय एम विथ यू. खंयसर तुमी आसात गी, थंयसर देवाची ससाय आसा. ह्या भावान तुमकां हांण हांगा पोसता तर, तुमकां सांबाळटा तर, तुमकां इतल्या बऱ्या जाग्यान दवरता तर, देवाचो तुमचेर आसलो मोगाचो एक संदेश, एक संकेत, एक सायन. त्या देखून तुमी केदाळय देवाक अर्घ दिया. इन प्रेझस तुमी दिवच्या त्या, तुमी करच्या त्या आराधनांत, तुमी दिवच्या ते महिमेंत जेजू केदन रावता की तें तुमी जाणान गे. तुमी तें जाणान गी. देव इस्रायल असो, देव आब्राम असो, देव इजाक असो, देव जाकोब असो, देव तुमी दिवच्या महिमेंत, तुमी दिवच्या त्या करच्या त्या आराधनांत हजर आसा म्हणून. तुमी भावार्थान फात्य येतात की, तुमी भावार्थान फात्य येल्यार तो तूं जेजू नाजराच्या वाटे, नाजरेन म्हणल्या गांवां गेलेली, नाजराच्या गांवांत तूं जल्मल्लो, बेतलेमान जल्मल्लो, नाजरांतान व्हड जाल्लो, तोच तूं नजरियन म्हण ताका नांव येता, तोच तूं जेजू. मोगाळ भयणी आनी भावनो, मार्ता आनी मेरीच्या घरा वचून लाजराचो सांगता जेवल्लो, तांची दुकां पुसुल्लो, तांकां समाधानाची उतरां तांकां जेजूचें उतर दिल्लो, तोच तूं जेजू. जेरिकाच्या वाटेन चलोन गेल्लो, त्या समार्याच्या स्त्रियाक सांगलो, कोणाक म्हण उडास येता की समार्याच्या स्त्रियेचें एक म्हणी एक उतर. समार्याच्या स्त्रियेक म्हणटा, तूं ओ स्त्रिये, तूं नेणाय हांव कोण म्हण, तूं नेणाय हांव कोण म्हण. समारिया एक जंटायल गांव,
त्या गांवांत तो जेजूक वचोंक नासले, हे जुदेव थंय वचनासले, ते एक बंद पास तो. आय मीन ही वॉज अ डिटॅच्ड प्लेस. समारियांत कोणी वचनासले, जुडेया समारिया अँड जेरुसलेम, ह्या समारियाक कोणी वचनासले. बट जेजू थंयसर वता त्या समारियाच्या स्त्रियेक मोगाळ भयणी संबंध, रिलेशनशीप. इट इज आवर रिलेशनशीप विथ जीजस. आळे मोगाळ भयणी म्हणून हें पुरा म्हाका डिटेल तुमकां सांगूंक जायना कित्याक वेळ म्हाका ना. रिलीजन, क्रिश्चानिटी, कॅथलीक इज नॉट ए रिलीजन, बट इट इज अ रिलेशनशीप विथ जीजस म्हणटा. इट इज नॉट एक्चुअली रिलीजन. तुम्ही जुवांच्या पुस्तकान हांगासर ह्या जाका आसा तांचे कडेन सांगा, इसारा. जुवांच्या जाकोबाच्या पुस्तकांत थंयसर बरोवन घाल्लें उतर तुमी वाचता कोंकणी कितें म्हणटा पळया, तुमकां वाचचें पडटा. हें म्हाका टायम लागता इल्लेशें. पळय जाकोबाच्या पुस्तकांत पळया कितें म्हळ्यार हें म्हाका सांगिचें पडटा. 127 देव आमचो नितळ बाप आनी निर्मळ म्हूण लेखता तो धर्म हो देवाक मेसोवचो. द रिलीजन दॅट गॉड लव्स. इंग्लिशान पळय ब्युटिफूल लँग्वेज इंग्लिशान मात कळटा. द रिलीजन दॅट गॉड लव्स, देवाक मानूचे रिलीजन खंयचें घे म्हण पडलें पळया. देव आमचो बाप नितळ आनी निर्मळ म्हूण लेखता तो धर्म कसलो. मोगाळ भयणी आनी भावानो कान दिवन आयका प्लीज. डू नॉट डिस्टर्ब, डायवर्ट युअर अटेन्शन. धर्म हो अनाथांक, विधव्यांक तांच्या गरजांनी पावचें आनी संवसाराच्या वसातावन आमची काळजां आमी बचाव करचें. आयकलें गे तुमी? काले म्हळें जाकोबाच्या पत्रांत 1 अध्याय 17 कितें म्हणटा? कितें म्हणटा? मोगाळ भयणी आनी भावानो दया करन इल्लो म्हणी तुमी तुमचें मौन कॉन्सन्ट्रेशन हांगा करा. डू नॉट बी डिस्टर्ब्ड. कितें म्हणटा जेजू जाकोबाच्या पुस्तकांत? देवाक मानूचें धर्म खंयचें? अनाथांक, विधव्यांक तांच्या गरजांनी पावचें आनी संवसाराच्या खोटेपणांतावन आमचे आत्मे आमी बचाव करून दवरचे. कित्याक म्हळ्यार एक दीस आमी सर्वां मोरोंक आसा. ह्या कुडीक मरण म्हणलें आसोंकूच आसा. बट आमच्या मरण आनी दुसऱ्यांच्या मरणाक डिफरन्स आसा. मोगाळ भयणी म्हणून आमच्या कुडीक मरण, मागीर आमच्या स्पिरिताक मरण ना. आमी म्हणटा आमचो क्रिस्तांव कॅथलीक पळटात एक्झड, आमी म्हणटा पास ओवर. आमी नव्या जिविताक उठोवन वेतेल्या. नव्या जिविताक आमी उठोवन वेतेल्या. देवान आसा का त्या दायजात आमी वारिस्तार जातल्या. नवी नेसण आमी न्हेसतल्या. दॅट इज कॉल्ड रॅप्चर ऑर सल्वेशन. आमी सोडवणेचें आमी रिडेम्पशन म्हणटा आमी. तर मोगाळ भयणी आनी भावानो हांगासर जेजू ह्या उंड्या रोपार आसता आसतना जेजू कडेन इतलेंत आमी मागचें. मोगाळा जेजू, तुका पळोवंक, तुका आयकूंक, तुका गौरव करूंक, तुजो मोग करूंक तुवें म्हज्या जिणेंत केल्ल्या सर उपकारां खातीर तुका अर्गां होगळापणी स्तुती दिवंक हांव हांगासर आयलां. हांव हांगासर आयल्या मोगाळा जेजू. त्या खोडकाराक त्या लोकांच्या ग्रंथांत आमी वाचता 5 अध्याय 13 वाक्यांत तो खोडकार जेजूक भेट्टा. जेजू कडेन तो खोडकार येता. सोम्या तुवें कुशी वेल्यार तुका म्हाका गूण करीत. तो जेजू कडेन म्हणटा, एक खोडकार मोगाळ भयणी आनी भावानो, तुवें कुशी वेल्यार म्हाका तुवें गूण करीत. आयकलां गे तुमी तें? वाचलां गे? एक पुटी जेजू एका शहरा भितर आसतना कोडान सगळो कुसलोलो एक मनीस ताचे सरशीन आयलो. ताका पळयतच ताच्या मुखार सरपडोन तो म्हणालो सरेंडर. आतां आमी तें खंतार आयकलें. सरेंडर जालो तो एका खोडकाराक. हे आमी काणी हर एक पिटी ह्या जाग बापू ह्या आल्तारीर सरमाव सांगता आसतना एक ना ती एक रिडींग आमकां मेळटा.
खोडकारांचें त्या माथ्यावाच्या पुस्तकान जावन दी चॅप्टर 8 सुमी गुडार्थान देंवोन येता तेन्ना खोडकारांचें त्या वाटेर येता तेन्ना खोडकारांनी लिपोवन रावल्लें आनी थंयसर जेजू तांकां वचून भेटता आनी 10 खोडकारांची स्टोरी. आनी हांगासर लुकाच्या ग्रंथांत 5:13 वाक्यांत खोडकार म्हळ्यार तुमी जाणात न्ही मोगाळ भयणी आनी भावांनो, समाजितान बहिश्कार केल्ले ते लोक. ती पिडा त्या टायमार खोडकार म्हळ्यार तांकां समाजी भितर आनी तांकां ह्या जुदेव लोकांनी पॅरसीस म्हणटा जुदेवांनी तांकां शिरापलेले, तांकां देवान शिरप केल्ले वरवीं ते खोडकार जाल्यात. तांकां समाजितान आपल्या घरांतान बहिश्कार केल्ले. आज मोगाळ भयणी तांचे वर्ते खोडकार आमी जावन आसा. आमी ना तरेच्या फातकान पडोवन एक ना म्हणजे फातक म्हळ्यार एक म्हणजे कोडूत म्हणी येत. देवाक आमी कितले पटी दुखयलां, कितले पटी दुखयता. काल आमी मारिया पौस्तीचें फेस्त केलें न्ही ते वेळा ह्या जाग बापांचें एक हांवें आयकलें. त्या मारिया पौस्तीचें खाली 33 सम्यचित्त जिणी 33 वर्सां 33 वर्सां ती वाचली. बट तिका दिल्ले ते कश्ट दोग जोणी ह्या समाजींत एक सिस्टर जावन ती जियेल्ल्या वेळार तिका आयिल्ले ते कश्ट कॉन्वेंटांत जावन दी, भायर जावन दी, तिच्या अधिकारांत जावन दी, तिच्या कश्टा भितरांत मारिया पौस्तीन. तर जेजू कोणाक भेटलो? जेजू कोणाक भेटता? हांगासर वता एका खोडकाराक जेजू भेटता आनी म्हणटा, सायबा तूं म्हाका तुवें कुशी वाचल्यार कुशी बेल्यार म्हाका नितळ करूंक तुज्यान जाता. आनी सोमी केली जाप दिता पळया. जेजून आपलो हात विस्तारून ताका आपयलो आनी म्हळें, म्हाका कुशी आसा, नितळ जा, बी हील्ड म्हणटा तो. This is the will of the Father. It is the will of the Father to bless each one of us. आमकां समेस्तांक बरें करची देवाची खुशी जावन आसा. ही सो डिलायटेड, तो संतोशान पावता आमकां बरें करच्या खातीर. था देखून तो जावन ताका कोणेंत फोर्स केल्ले ना. तो बापाक विधेय जावन खालतो जाता तो क्रुसा पर्यंत. हे रोमाच्या अधिकाऱ्यांनी रोमागारांनी आनी पयनाच्यान तें खुरीस म्हणलें एक तांणी एक इन्वेन्शन केल्लें आसा. रोमागारांक ते दिनातलें हें क्रुसाचें मोर तांकां नातलें गे. ते आतां सुपिरियर सिटिजन्स रोमन्स दॅट टायम अन्य लोकांच्या. आनी जेजू देव तेंचो तो विंचून काडटा, ते मोर विंचून काडटा. इग्नोबल डेथ म्हणटा आमी. कोणाच मनशाक तें पावोवचें नाका. बट देव मनशाचो गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड, ही चूज टू डाय फॉर अस. तो विंचून काडटा ए टेरिबल डेथ ऑन द क्रॉस. मोगाळ भयणी आनी भावांनो, दोळे धांपून तुमी एक घडी नियाळ करा की जेजू कितलो खालतो जाता म्हण पळयल्यार त्या रोमन सोल्जरा मुखार जावन दी, त्या पिलाता मुखार जावन दी, त्या हाय प्रेस्ट कायफासा मुखार जावन दी, तो कितेंच चिंतन करना. ताच्या तोंडांतल्यान एक जाप म्हणलें या खंयचे पुरपुरे म्हणलें कितेंच येना. ही हॅड पेशन्स. कित्याक तो म्हणटा, आय चोज, हें हांवें स्विकार केल्लें, हें हांवें स्विकार केल्लें. म्हज्या पळया मोगाळ भयणी आनी भावांनो, देवूच तूं स्विकार करता. म्हळ्यार हांव वाचता, तुमी दयान आयका. देव आमचो बाप, हेब्रेवांचे 12 अध्याय. तर आमचेच विशयान कितें म्हणचें, एक कुपान वेडो घाल्ले बरी भावार्थाचे इतल्या संकश्टांनी आमचे भोंवतणी वडो घालता आसता आमचे वयल्या फातकाचें वजन आमी काण उडयलां. आमकां रेवड घालना. फातकांतावन सुटोवन आमी धांवोंक धरलेली वाट तिरसण्यान धांवता. आमचे दोळे सदांच सोम्याचेर आमी कंसया. तोच तो आमकां भावार्थाचो आरंभ आनी तोच तो आमचो शेवट. देव जेजू जावन आसा आमच्या आरंभच, भावार्थाचो आरंभ आनी शेवट. आपल्या आपणाक लाभोंक आसलेल्या आनंदा खातीर लज म्हूण लेखी नासतना, हे इम्पॉर्टंट, यू मार्क दीस. पळया, आपणाक लाभोंक आसलेल्या आनंदा खातीर लज म्हूण लेखी नासतना कुर्साचें मरण मोरोंक तो तयार जालो आनी आतां तो देवाच्या सिंहासनाच्या उजव्याक बसला तुमच्या आनी म्हज्या मोगा खातीर. तो म्हणटा, लज म्हूण लेखी नासतना लज असो कुरीस तो
गेलेजगारां बरल्या पत्रांत तो म्हणटा 3:13 क्राइस्ट रिडीम्ड अस फ्रॉम द कर्स ऑफ द लॉ बाय बिकमिंग अ कर्स. तो शिरापलेलो जाता आमच्या पातकां खातीर. ही हू हॅड नो सीन ताचे ते पातकाची सवळी जमीन नातलो आयब नातुल्लो देव असो देव रायांचो राय पातका विणे. आनी तो सोलो देव कुस्साच्या मोरना पर्यंत कित्याक तो पळयता देव जाल्यार तो पळयता आपणाच्या लोकांची सुटका जावची. ताच्या एकल्याच्या मरणा मुखांतर एका मनशाच्या विधेयपणा वरवीं सगळी संवसाराची सुटका जावची. देवान आमकां आनी देवा थंय रिकन्सायल जाता. आमकां देवा थंय राजी करता. कुर्साच्या मरणा मुखांतर रक्ताच्या सर्व मुखांतर देव रिकन्सायल्ड विथ अस. पीस विथ गॉड म्हणटा आमी. देवा थंय आमकां राजी करता. कोण? जेजूच्या कुर्साच्या रक्ता मुखांतर. मोगाळ भयणी आनी भावानो, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. तर मोगाळ भयणी आनी भावानो, बंद पडिल्लें सर्ग हे दार आमकां आनी तुमकां म्हाका आनी तुमकां उक्तें करता. गॉड रिकन्सायल्ड द वर्ल्ड थ्रू हिज सन जीसस. ताच्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या मरणा मुखांतर कितें देवाचें मांडवळ तें आसलें. कित्याक रायचियस रिक्वायरमेंट ऑफ द लॉ. देवानूच ती नीत करून घालिल्ली. अनलेस शेडिंग ऑफ द ब्लड देर इज नो रिडेम्पशन ऑफ सीन म्हणटा तो देव. 10:19 हिब्रांक बरयल्या पत्रांत तो बरयता ते पयलें ताणें बरोवन घाला. विदाउट शेडिंग ऑफ द ब्लड देर इज नो रिडेम्पशन ऑफ सीन. आदी मागा भुमी वायकुटांत आदावान पाताक केल्ल्या वेळार थंयसर बली भेटयता. देवूच त्या एका मनजाच्या मुखांतर तें एक्सप्लेन करूंक तुमकां प्रीच केलो. आतां टायम ना. कशें देवान त्या हैफराक त्याच्या खातीर बली भेटयता. रक्ताची बली थंयसर भेटयता आदावान आनी येवेन पाताक केल्ल्या वेळार. कित्याक हर एक पेटी मनशान बली पाताक केल्ल्या वेळार बली भेटोवंक आसली. आनी ह्या ओल्ड टेस्टामेंटांत सगळे कडेन तें बरोवन घालां. हर एक पेटी बली भेटोवंक आसलें. तर जेजूची बली संपूर्ण जाता. इट पुट्स एन एंड टू ऑल दॅट सॅक्रिफायसेस. वन अँड ओनली. ताकाच म्हणटा रायचियस रिक्वायरमेंट ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ गॉड्स लॉ. एवरीथिंग इज फुलफिल्ड इन क्राइस्ट जीसस. We have become no more the law, the slaves of sin. And the sin has no authority. मुझे तुका कसले अधिकार ना म्हणटा. Sin has no authority. पत्का कसलेच अधिकार ना मोगाळ भयणी आनी भावानो. तवळ तुमी नियमशास्त्राकाल न्ही म्हाका देवाच्या कृपेकाल जियेतल्यात. देखून पाताक आमचे वयर कसलोच अधिकार सोलोवंक शकचो ना. रोमाकारां बरयल्या पत्रांत चॅप्टर 6 वर्सेस 14 बरोवन घालें. हें हांव कित्याक म्हणटा म्हळ्यार पवित्र पुस्तक तुमी वाचिनात जाल्यार तुमच्या जिवनाचें व्हडलें ब्लंडर म्हणटा. हांव इंग्लिशांत ताका वर्ड म्हणटा ब्लंडर. म्हळ्यार तुमी जिवनांत करचें व्हडलें एक नमनेचें कोंकणीन कालें म्हणयेत ब्रदर. एका इन अ लायफ हें पुस्तक तुमी वाचूना जर वाचिनात तर हें तुमचें निर्भाग्यपण. कित्याक म्हळ्यार द बूक आमी कसलेय बूक वाचल्या तर द बूक दॅट इन्फॉर्म्स. आमकां इस्कॉलांनी पाठपुस्तकां म्हणटा. पाठपुस्तकां थंयसर टिचर शिकयता ABCD अल्फाबेट्स आनी पुरा. दॅट ओन्ली इन्फॉर्म्स. खानी हे बूक दिता भुरग्यांक किंडर गार्डन आनी इल्लें व्हड जाता आनी इल्लें मॅथ्स सायन्स तें पुरा शिकयता. द बूक दॅट इन्फॉर्म्स. आनी इल्लें व्हड जाल्या पंत डिफरंट ट्रिग्नोमेट्री दॅट मेट्री दीस मेट्री पुरा मॅथ्स एंड मॅथमेटिक्स सायन्स टेक्नॉलॉजी that only reforms. And this book will transform your life. It's only one and only book in the world that transforms your life is Bible. Behold, I bring life everlasting. Behold, I bring life everlasting. सस्नीक जिविताक ओर्न पावोचो वो मात्र बूक. कित्याक म्हळ्यार सरकार तुमी वता आसतना देवाच्या द मर्सी सिटा मुखार आसा देवाचें उतर. द बूक ऑफ लायफ म्हणटा हाका आमी. द बूक ऑफ लायफ
ताजो रोमाकारा बरल्या पत्रान तो बरयता chapter 1 I am not ashamed to preach the gospel because gospel is the पळया हे सुवार्थ विशयांत हांव लज ना I am not ashamed to preach the gospel because gospel is the life. कित्याक सतमंतला प्रति एकल्यान पहिले जुदेवांक तशें ते कित्याक सुरतावन आखेर पर्यंत भावार्था मारिपा देवाची नीत मनशाक आनी कशी लाभताय ते हे सुवार्थे वरवीं उगडापें केलां. आमची भावार्थाची सुटका लाभची हर एक वाट्यो ह्या बुकांत देवान बरोवन घालां. सुवार्थे वरवीं उगडापें केलां. जशें पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा नितीवंत मनीस भावार्था मारिपात जियोंक पावतलो. नितीवंत मनीस भावार्था वरवीं रायचस मॅन लिव्स बाय फेथ म्हूण भावार्थ वरवीं जियोंक शकतलो. आनी जेजू तें आमचो भावार्थ आमी दवरल्या वेळार ताका आमी भावार्थ भरोसो आनी मोग म्हणटा. भावार्थ आमी जेजू तें दॅट इज कॉल्ड फेथ बिलिव्हिंग. नाव फेथ इज द सबस्टन्स ऑफ द थिंग्स दॅट होप फॉर. तो बरयता हेब्रेवांक बरयला 11 चॅप्टरान भावार्था विणे तुमकां देवाक मेसोवंक साध्य येतना. बट जेजू न्हू मोगाल भयणी आनी भावानो ए लिगल रायट दिला आमकां. ही हॅज गिवन ए लिगल रायट. लिगल रायट म्हळ्यार डोमिनियनशीप. Have dominion, have control, have subdue, replenish, sustain. आमकां त्या power and authority देवान बुक ऑफ उत्पत्ती ग्रंथांत फस्ट देवान बी ब्लेस्ड फस्ट उतर देवान सांगलें बी ब्लेस्ड आशिर्वादीत जाया. त्या आशिर्वादीत हें सगळें आटापून आसा. बी फ्रुटफूल फळां दीक तुमी जाया. मल्टिप्लाय म्हणजे काय म्हणटा ताका अभिवृद्धी जाया. सडीत वसा वाडावळ जाया. मल्टिप्लाय रिप्लेनिश संसार भरा. संसार बरा तुमच्या कुटुंबा मुखांत आमच्या भुरग्यांत हांव न्हू आमी कच्या तेमच्या जिनिओलॉजी सम्याचें कशें जिनिओलॉजी म्हणटा आमच्या कुटुंबांत भुरगीं वाडा चडा संसार बरा म्हण आमी वागता. रिप्लेनिश अँड सबड्यू हॅव टेक ऑथॉरिटी. आमी त्या ऑथॉरिटी आमचे ते देवान दिल्या. आज आमी ऑथॉरिटी काण घेनातल्या वरवीं देवान दिल्ली ते योजना ती मांडावळ ही डायनॅमिक्स ऑफ म्हणटा आमी स्पिरिच्युअल डायनॅमिक्स देवान आमकां था देखून मोगाळ निमाणें हांव म्हणटा मोगाळ भयणी हांवें आज नुसर एडोरेशन म्हजें प्रिचींग आनी स्टार्ट जावना ब्रदर. इट्स ओन्ली अ फावंडेशन एंड स्ट्रक्चर हांवें आज नुसर सुरू केलां. कित्याक म्हळ्यार तुमकां न्हिदेल्ल्यांक जागोवंक आसा. गडगडो जगलां येताना तुमी उठटात तशें तुमकां गडगडो आनी जगलां जाय जे उठोवंक तुमी न्हिदल्यात. म्हाका भक्ता तुमी न्हिदल्यात ही तुमची सूख न्ही मोगाळ भयणी आनी भावानो. तुमकां जगलनाची गरज आसा. हें हांवें उलोवचें न्ही हांगासर देवाचें उतर. तुमकां जगलनाची गरज आसा. कशें आमी जगलाणे गडगडो जगलाणे येताना न्हिदेन बेड्डारो एकदम शॉक उठोवन कोल जोडगडो सब कोल गडगडो. एक दीस गडगडो जगलाणे अर्थक्वेक येताना लोक पळयत पोर नेपालांत तशें धांवले घर सोडून भायर. त्या काळाक तुमी राखा नाकात. देव म्हणटा त्या वेळाक तुमी राखा नाकात. 10 वडव्यांची त्या स्त्रियांची स्टोरी त्या वरेत येताना ती स्टोरी तुमकां गोत आसा. तुमी वाचला आसूं पुरो हांगासर याजक बापा आसा तर ती घालतात तुमकां ते पुस्तकाची. निमाणे घडये 5 तेल ना दिवो कसो पडसो वरेत आयलो कोण तयार आसा न्हेसोवन घालन तो रायचेस रोब ते देवा सशीन ओट्टू गेले आनी उरले. गेट दरवाजे बंद पडले. उरली भायर उरली भितर येवंक जावंक ना. तशें तूं वेळ आमकां येवचो नाका. निमाणें हांव म्हणटा हो जागो देवान आयत्य केल्लो. तुमी खंयसरी आसा वेर एवर यू आर तुमच्या सांगाता जेजू आसा अँड हू यू आर इन क्रायस्ट जीजस हें निमाणें म्हणजे तुमकां म्हणटा. मोगाळ भयणी आनी भावनो एक आसली घडीत हांव तुमकां सांगता. हें सर्वांक एक कुटुंब आसलें. हांव गल्फांत आसतना म्हज्या घरा आमचें घर म्हणटा गॉड्स हावस. थंयसर म्हजी आवय बापूय आसली म्हजी भयण आसली आनी एकले जशिंता म्हणलें एक चेडूं आसलें कामाचें चेडूं. थंय सगळें मान आनी गौरवान तें जियेतलें. म्हजी माय बाई पापाची म्हजो पप्पाय तितलो कठीण असो मनीस न्ही. तो पुलीस ऑफिसर जाल्यार तो बरी एक कायंड हार्टेड जेंटलमॅन मॅन ऑफ रँक एम्प्टी इन द बँक म्हणल्यार बरी एकदम नितीवंत मनीस. कोणाकडचे पयशे काणगोवचो मनीस न्ही. एक पुलीस ऑफिसर तो नितीन दिला म्हाका गोता एज अ टेस्टिमनी आय कॅन स्टँड बोल्डली एंड टेल यू. धेरान हांव तुमकां सांगता कित्याक म्हळ्यार आय एक्सपिरियन्स कशें म्हज्या जेजूची क्वॉलिटीज द स्टार आय कॅन से माय गॉड इज गूड.
He is all the time good. God is good all the time. Unless I know that theme हांव सांगिना तर हांवें देवाचो मोगाचो अनुभव करूं ना म्हण म्हाका बगता. आनी हें चेडू हांव सुमार वर्सां उपरांत आमी फाटी आयिल्ल्या वेळार आमी सोन्न फाटी आयिल्ल्या वेळार आमकां कोणी काडूं ना. आमी पुरो आमी गांवांत कितें म्हण एक बिजनेस घालीचे. म्हाका तें एक सपन आसलें म्हज्या जिवनांत. कोणाच्या हातागाल काम करूंक म्हाका नाका आसलें. हांवें म्हजें म्हणलें कितें करीचें म्हणलें एक गांवाक आमी येता. हांव पयलें म्हजो भाव पयलें मागीर हांव आयलो आनी वी स्टार्टेड दीस कंपनी बॉस्टन टी इंडिया लिमिटेड. आमी बॉस्टन टी म्हणलें स्टार्ट केलें. बॉस्टन ट्रेडिंग कंपनी, बॉस्टन टी प्रायवेट लिमिटेड केलें, बॉस्टन टी इंडिया लिमिटेड केलें. लिमिटेड वन अँड ओनली लिमिटेड कंपनी इन साऊथ कॅनरा टू ऑल त्या टायमार. आनी त्या टायमार हांवें म्हज्या मांय कडेन विचारलें, माय जस्ट चिंता खंय आसा, जस्ट खंय आसा. जशी ना रे ती भलायकी ना ताका. त्या दाळा जोसेफ स्नेहाला नातुल्लो नातला सांगेतालें जोसेफ आले अलेले एक आसा भुरगें आसा. त्या दाळ हो संस्था स्टार्ट जावन नातलो 1987 समटायम दॅट पिरियड. आनी अशेच जाग्यार तें आसा म्हणलें हांव आनी म्हजो भाव करून गेलो ब्रदर जोसेफ. आमी कार केलें आनी ताका सोदून गेलो. कुद्रू तें नांव आदम कुद्रू. मोगाळ भयणी आनी भावान हें सदगत जेजू हांगासर आसा. कित्याक त्या चेडू आमच्या घरची भयणी बरी. ताणें म्हज्या मांयक आनी बापायक सेवा दिल्या. बट ताजे तें थोडे गूण आसले ते म्हाका न्ही. बट कित्याक तशें जालें म्हणलें ना. We are not putting condition, no condemnation. There is no condemnation for those who are in Christ Jesus. But when you are not in the Christ Jesus, Satan attacks you. हे तुमकां हांव सांगता, केदाळा तुमी क्रुसाच्या सवलतेन तुमी नात, केदाळा तुमी जेजूच्या ससायकाल नात, केदाळा तुमी पवित्र आत्म्याच्या कृपेन चलनात, सैतान तुमकां दाड मारतलो. हो राखोन आसा लायक ए रोरिंग लायन. पेद्रूच्या पुस्तकांत तो बरयता चॅप्टर 5 वर्स 7 and 8. इज लायक ए रोरिंग लायन. ग्रासूंक तुमकां राखोन रावला आनी ग्रासताला तुमकां देव म्हणटा म्हजें तोंड हांव गुणोवन रावलां. कित्याक तूं म्हाका लेखी नातुल्लोय. आयजाया 59:1. बट जेजू नव्या सल्ल्यांत जेजू तशें म्हणना. बट वर्ड ऑफ गॉड सेज 59 verses 1 I turned because of your iniquities. Because of your iniquities. 59 आयजाया पळया मोगाळ भयणी आनी भावानो हांव वाचता तुमकां हें कळ्ळें नातल्यार म्हजें प्रिचींग कंप्लीट जायना. कित्याक म्हळ्यार संदेश दिवचे समाज दिजे. पळया मोगाळ भयणी भावानो 58, 59 पळया कितें म्हणटा पळया सरस परते हात तारण करूंक सकना म्हणून ताजे हात तितले मोठे वेगी. पळया सरस परते हात तारण करूंक सकना म्हणून येत गी तितलो मोठो न्ही. ताजे कान आयकूंक सकना म्हणून येत गी तितले बरें न्ही. बघा तुमच्या अपराधा वरवीं तुमचे मध्ये आणि तुमच्या देवामध्ये वेगळो स्वर जाला. तुमच्या पातकांनी ताचें तोंड लिपयला आनी ह्या वरवीं तो तुमकां आयकूंक सकना. कित्याक तुमचे हात रक्ताच्या खातांनी बुडल्यात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तुमचे हात रक्ताच्या खातांनी भरल्यात. तुमची बोटां खोडापणान अशुद्ध जाल्यात. आनी हें चेडू सोदून गेल्या ताचें घर मोगाळ भयणी आनी भावानो भितर त्या गांवांत मागीर म्हाका कळ्ळें ब्रदर पुरा सोरो काडटले. आदम कुद्रू भारी फेमस फॉर सोरो काडूंक. सोरो खाण तेय पियेतले आनी ते दर्या न्हंय तडी तें आदम कुद्रू आमकां कळटा. जत्त वाटेर येतना आमकां कळटा आदम कुद्रू. इल्ले उडलाळ जावन इल्ले मुखार येतना आदम कुद्रू सकल वचचें. वेन यू कम लेफ्ट सायड. आमी गेल्या मागीर आमी कट्टा आसतना सगळे दादले पासून मेल्यात. मोस्ट 16,000 स्त्रियो पुरो विदेव जाल्यात. सोरो पिवोवचें ऊन सोरो तें करचें आनी पिवोवचें आनी इकचें ते दोणयेर वचून. पळयतना म्हज्या भयणी जशिंताचे भयण तुजो घोव विसरला आनी हें काजार जावना जशिंता. आनी ताका दोगां भुरगीं आसात. ताच्या भयणीक एक चेडो 10 मिनटां आसात. आनी हांव घरा वतना कितें पळोवचें ब्रदर. तांचो जागो त्या जाग्याक डॉक्युमेंट्स नात. त्या गोवान कितें केलां म्हणलें ना. त्या मालगड्यांनी त्या जाग्याक तांणी रावल्यात. त्या जाग्याक कांय पडटा ना कांय ना. कालेंगी म्हाका तें मागीर म्हाका कळ्ळें. आनी काली 4 वोंटी पत्राचे वोंटी जनेलांक येनात. काली पत्राचे अशें करून दवरलां. जनेलांक बंद ना.
काका म्हणटात विंडोज नात भितरलें कूड एक मदलें कूड धाकटें कूड थंय धरणीर हें घालून मांद्र्यो घालून थंयसर तांणी न्हिदचें. हांव किचनाक वतना सोरपाचें हें आसा पळय सोरपाचें ताका सोरप जी रावता पळय कालेंक ताका म्हणटा ताका कालें म्हणटात ब्रदर आं वाळणी तशें तशें आसा पुरा गजल गजल आनी थंय कशें करून ताच्या वयर आयदनां दो केलें हें दवर मडके दवरल्यात कांय ना. आनी हें म्हजें जशिंता भायर सवडी एक देते कशें कुडाता ताका एक अशें बसचें एक बांक दवरला ताचे वयर कुडको एक मांद्री घालून कालें घालून कुडको घालून ताका थंय बसयला. वारें येता पावसाक वोदाक वारें वट्टा वळटा आनी थंय बसला. ताजे पांय अशे जाल्यात सगळे पांय कस जाल्यात सिवियर अर्थरायटीस कालें ताका ताका डिफरंट डॉक्टराचें नांव म्हाका कळना कोलेना म्हणटा तें हायपर हें अर्थरायटीस अशें जाल्यात आनी कांय ना. आमकां पळोवन दोळ्यान दुकां आयलीं रियली तर रडले आमी. आमच्या घरा कशें आसलें तेजें चिंता घरचें उद्दनी न्ही बरीत ती ताणें काडलें ताणें दवरलें. इमिडियटली आमी आयल्यो फाटीं. आमच्या घराच्या फाटल्यान एकलो जो मार्टिस म्हूण एकलो आसा तो इंजिनियर आनी तो वॅल्युएटर आनी त्या बारीक प्रमाण ताका आपयल आनी बिल्डर ऑल्सो व्हड व्हडले बिल्डिंगा बांदिल्ले बाद घरा बांदता ताका गेल्या ताका आपयलें आमच्या ऑफिसाक आपयलें. जो हें काम जायचें कितें म्हाका हल येयला घरा तूं फाल्यां म्हजे वट्ट तुवें येजें. ताका कारार आमच्या कारार आपयलें आनी ताचे कडेन स्कुटर आसलें बट आमी कारार आपोवन व्हरून गेले. हांव ताका हें घर दाखयलें. ह्या घरा कितें पुरो जाय विंडो फाटल्यान तें पळय किचन तें उळा बरी जाल्लें ब्रदर आय कॅनॉट एक्सप्लेन टू यू. म्हाका तें एक्सप्लेन करूंक जायना सिच्युएशन. सगळें काण लेवल करीचे आनी ते सिमेंट घालीचे हांगा सिमेंट भायर पुरो सिमेंट घालून ओंटीक सिमेंट घालीचे विंडोज घालीचे आनी फाटल्यान तांकां कांय ना शिटां शीट घालून एल्युमिनियम शीट्स घालता एल्युमिनियम शीट्स येवना ते टीन शीटी खालें आसा तें घालून एक्सटेंशन करून तांकां बरें करून दिजे म्हूण. आनी आमच्या घरा कळली पुरा बेड्डां आसलीं आमी भायर येतना बेड्डां हाडटले पुरा बांदलें कदलां आयदनां बेड्डां आनी कितें बायलीं आमी बेड हें हाडटले मंद्र्यो ते कालें तें जपनीज टायपाचें पुरा सिंथेटीक पुरा व्हरून ताच्या घरा सामान घालो. आनी एक उतर दिलें ब्रदर मेटिरियल हेल्प वेन ए पर्सन इज इन नीड. बुकेल्ल्या मनशाक वचका देवाचें उतर आयक म्हळ्यार जायना. दॅट इज रॉंग. गॉड टर्न द स्टोन पळयलें मल्टिप्लिकेशन ऑफ लोव्स थोडे म्हणाले थोडे शिकिल्ले थोडे म्हणटात ते न्ही ह्या देवान मल्टिप्लिकेशन ऑफ लोव्स करूं ना. तांणी तें हाडलें जेवण बुती हाडटले लोक खंय खंय तावन बुतयेतान वांटून घेतले थंय सरी पट कितें पूण सैतान गुंडयता सत. इज अ ट्विस्टर ऑफ फेथ ट्विस्टर ऑफ फॅक्ट्स म्हणटात ताका. इज अ ट्विस्टर डिसिवर. मल्टिप्लिकेशन ऑफ लोव्स केलें बुकेल्ल्यान पयलें बसया म्हणलो जेजू 5,000 लोकांचे मागीर 4,000 लोकांचे 12 थालयो बटयो उरल्यो. तशें तिका पयलें तें दिलें देव न्हू मोगाल भयणी आनी भावानो पवित्र पुस्तक व्हरून गेलें. हें टेस्टिमनी म्हज्या लाग आतां आसा व्हरून गेले हांव आनी त्या भयणीक सांगलें जशिंताच्या भयणीक ताका कांय जायना तें बेड रिडन कंप्लीट ताका हें जायना मागीर वयर सामा आसलें पांय मात्र ताका आलोवंक जायना अशें अशें मूठ घेवन गेल्यात पांय उपकार करूंक जायना ब्रदर तितलें हें जाल्लें कंप्लीट टायट पत्रा उडक्या बरी ताका उकून लोरीचे बालशा बरी आनी वखदाक पयशे नात. ते जाल्यार वखदां करया म्हळ्यार तांच्या कडेन पयशे नात. आनी तें भयण थोडे पिटी आमगेर येतलें काले म्हणजे कुमोक माय दितली म्हणजे पप्पा दितले व्हरून वतलें आनी दोगां भुरगीं आहलीं तांकां दिलें आमी देवाचें उतर. हें तुमकां कित्याक सांगचें म्हळ्यार सिल्वर आनी गोल्ड वायनान धर्मदूताच्या ग्रंथांत चॅप्टर 3 अध्यायान तुमी आयकतात पेद्रू आनी जुआंव टेंपल ऑफ ब्युटिफूल तें धर्मदूताच्या ग्रंथांत टेंपल ऑफ ब्युटिफूल म्हण 3 वरांच्या वेळार ते टेंपलाक येतले दुदेव टेंपल सिनोगॉगाक मागणें करूंक थंयसर एकलो खोडकार न्ही एकलो म्हणटा क्रिपल्ड मॅन म्हणटा तें क्रिपल्ड मॅन म्हळ्यार कांय असहाय जाल्लो थंयसर बसून भीक मागतलो. हें संभाशण तुमकां गोत आसूंक पुरो तुमी आयकतात बारी मेन संभाशण हातून पवित्र पुस्तकान थोडी सांगती बारी. आनी पेद्रू म्हणटा ताजे दिश्ट त्या मनशाचेर पडटा आनी ताजे दिश्ट ताजेर पडटा आनी तो म्हणटा कितें म्हणी म्हाका दिया. ताज्या पेद्रू म्हणटा सिल्वर और गोल्ड हॅव आय नन. रुपये या भांगार म्हज्या कडेन ना ताच्या की वर्थ तें म्हज्या लागीं आसा देवाचें उतर. आयका मोगाळ भयणी आनी भावनो
सिल्वर और गोल्ड हॅव आय नन, आय द वर्ड्स ऑफ इटर्निटीज. सत्नाच्या जिविताचें उतर जेजूचें नांव. तो म्हणटा इन द नेम ऑफ जीसस गेट अप. ताणें काय म्हळें इन द नेम ऑफ जीसस गेट अप. पेद्रू आनी जुआंव म्हणटात भांगार आनी दिर्वे म्हज्या लागीं ना, म्हज्या लागीं आसा जिविताचें उतर जेजूचें नांव. अबाव ऑल नेम्स एवरी नी शॅल बाव एंड एवरी टंग कन्फेस जीसस क्राइस्ट इज द लॉर्ड. आनी तो थंयसर उठ्ठा. आनी हे पुरो पॅरिसीस हे मतबरी ताका धमकी दितात जुआंवाक आनी आचार्य तुमी करूंक नजो, कोणाच्या अधिकारान आनी कोणाच्या पदवेन तुमी केलें ते सडीत सांगून गेले. मोगाळ भयणी आनी भावनो, ह्या भयणीक ह्या कुटुंबाक देवाचें उतर दिलें, देवाचें बायबल दिलो. आनी म्हळें हें बायबल आज ताव न्हू, वेन यू टच ब्रदर यू नो वेन आय टच. जेजू म्हणटा कोणें म्हाका आपडलें. very touch of that girl, woman, blood issue woman, the power released. The Bible has the power. देवाच्या उतराचे सकत आणि बळ. Who touched me? जेजू म्हणटा who touched me? Every time you touch the Bible, behold I bring life everlasting. सकत तुमच्या कुडींत रक्तांत तुमच्या मतींत कसलेंय असमाधान, तुमचें तें कसलें डिप्रेशन, तुमचें कसलें एंग्जायटी, तुमचें कसली पिडा आसल्यार had to go bow down to the name of Jesus. सैतान उळवळोन पडटले जेजूच्या नांवान आनी वो थंयसर उठोवन चलता आनी ताका धमकी दितात. तरी तांणी उणें करूं ना, मोरोंक ते तयार जाले आनी तो मेलो. पिटर हर एक अपोस्तल जुआंक सोडून उरले, पुरो अपोस्तल मार्तीर मेल्यात. तर मोगाळ भयणी हे कुटाम सत्तू म्हणटा म्हाका पाच्ची येवंक जावना. दॅट इज वॉट थोडे बेटी कितें म्हणटात आमकां तें प्रिचींग करूं आसा. नेक्स्ट टायम हांव येता तुमकां प्रिचींग करूंक. 5 थिंग्स 5 संगती आमकां देवाच्या आशिर्वादांत हांव पयस दवरतात. ते हांव नेक्स्ट तुमकां येवन हांव प्रिचींग करता. आय विल कम बिकॉज ऑफ फॉर यू. देवाचे 5 बेसांवांत हांव न्हू सैतान आमकां पयस दवरता. द 5 थिंग्स वीच गॉड कीप पीपल म्हळ्यार देवाच्या मनशांक पयस दवरता बाबा ब्रदर जोसेफ. आनी हें कुटूंब बरें वाचून येताना something happening, invisible is become visible, invisible become visible, invisible become visible. God's visible no, God is invisible doळ्यांक दिसना, but ताचे every time behind my back he is working in the life of Joseph. Every time God is in motion for him. Every time when you call on to me, I will answer you. When you are in trouble, I will be with you. I will never leave you. I will never forsake you. ही उतरां खंयसर तुम्ही बायबल वाचनातल्यार दिसनासोनी कुड्डे तुम्ही जावन आसात, कानासोनी तुम्ही केप्पे जावन आसात, तोंडासोनी तुम्ही मोने जावन आसात. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. हे उतर तुमच्या तावन ही बसवणी तुमच्या तावन ना जाल्यार तुमचें जीवन देवाक उपकारचें ना, फ्रुटलेस. आनी देव म्हणटा कितें म्हणटा, फळ दिनातल्या रुखाक खातून उडया, प्रून करा. लुकाच्या ग्रंथांत 13व्या अध्यायान तो म्हणटा खातून उडय नाका ताका ताजें मूळ सोडया, ताका हें घाला लास्ट. आनी हें कुटुंब मोगाळ भयणी फादर जाय फिनीश. हें कुटुंब आज खंयच्या लेवलार पावला म्हण आतां आमकां चड टच ना ब्रदर. कित्याक म्हळ्यार चेडवांक एक चेडूं हें काल म्हणटात ताका हें काल म्हणटात ताका हेअर डिझायनींग आनी शिकलें. हेअर डिझायनींग तें बरें हुशार सोबीत जालें. हेअर डिझायनींग करून गल्फाक गेलें आनी एकलो पोतू डिप्लोमा करून पॉलिटेक्नीक डिप्लोमा करून बरें करून बरो घट्ट जालो एकदम. अफगानिस्तानाक त्या टायमार तो अफगानिस्तानांत आसलो. थंयच्यान मागीर मस्कत गेलो. ताणें घर नवें बांदलें. काजार जालीं. आमकां संतोश काजाराक आपोवंक आमकांय आयिल्ली. आनी त्या चेडवाक एक दीस बेंदूर टेस्टिमनी दिवंक आमी आपयलें. आयलें तें भुरगें चेडूं. टेस्टिमनी ताणें दिली. पवित्र पुस्तक केदाळा ताणें आपुडलें गी वेरी टच तांचें जिवन. आनी घर तांकां डॉक्युमेंट्स त्या तालुका ऑफिसांत वचून कोणा पुरा धरून ताणें डिटेल्स पुरा काडून मोगाळ भयणी आनी भावनो सगळें बरें जालें. एवरीथींग बिकम गूड when they accepted Jesus. When you make केदाळा तुम्ही जेजूक
आपण असो धनी वेन यू मेक द लॉर्ड जीजस एज द सेवियर थोडे बेटी कोंगणी म्हाका उतरां मेळना तरी खेदाळा आमी जेजूक म्हजो सोमी म्हजो सोडवंदार म्हजो धनी म्हजो मोगाळ म्हणून आमी स्विकार केल्ल्या वेळार तुमची जिणी नेवर बी द सेम अगेन. मोगाळ भयणी, तुमचें जीवन खाली सावळी जावन उरतली न्ही, कंप्लिटली चेंज जातलें. मोगाळ कंप्लिटली तुमी मागीर उडास करूंक हांव एक दीस असो आसलो तुम्यान म्हजें तें अद्भुतां केल्यांत. He has done great mighty thing. Great and mighty is the Lord. Great and mighty is the Lord our God. Great and mighty is He. Great and mighty is the Lord of God. Great and mighty is He. Lift up the banner and the anthem cries, Jesus Christ is the Lord. Great and mighty is the Lord our God. Great and mighty is He. Great and mighty. ಬಾಳಾದಿ ಬೋಳುವಂತು ಬಟ್ ಗಾಡಿ ಬೋಳುವಂತು नी तो काकुळदार तो दयाळ मोगाळ बहिणी आनी भावन मस्त आसा तें. आतां तर आमी आज हें आराधना आसला जेजूक आमी नामान करया. हू ड्वेल्स इन द प्रेझस ऑफ हिज पीपल. देवाच्या देव म्हणटा 22 अध्याय साम कीर्तनाचे 22 अध्यायान म्हणटा देव अब्राम असो जे देव इजाक असो जाकोब असो देव इस्रायल असो देव आम्हा सर्वांचो देव तुम्ही करच्या आराधनांत तुम्ही दिवच्या त्या महिमेत तुम्ही दिवच्या अर्गांत तो सैन्सर आसा म्हणटा आय ड्वेल इन द प्रेझस ऑफ माय पीपल. मोगाळ बहिणी आनी भावानो, ही डिजर्व्स टू बी प्रेज. देव आम्हा सर्वांचो देव, आमकां सदांचो राखचो देव, आमकां सदांच सांबाळचो देव. साम 91 तो म्हणटा न्ही ही हू ड्वेल्स इन द शेल्टर ऑफ द मोस्ट हाय. कोण देवाच्या ससायकाल तो जियेता, देवाच्या सावळेतेन तो जियेता, ताका देव सदांच राखतलो म्हणटा. 1000 न्ही 10,000 लोक मरण पावल्यारी, गडगडो जगल्याने आयल्यारी, या अर्थक्विक आयल्यारी हांव तुमकां सांडिसोनो म्हणलो भरोसो तो तुमकां दिता. मोगाळ बहिणी आनी भावानो, 1,000 may fall dead beside, 10,000 all, but will not be harmed. You look and see how the wicked are punished. You have made the Lord your God, the Most High. केदाळा तुम्ही तुमच्या देवाक सोम्याक द मोस्ट हाय गॉड म्हणून स्वीकार केल्ल्या वेळार आनी तुम्ही तांकां सोम्याक आराधना केल्ल्या वेळार. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. ನಾವೆಲ್ಲ ಮೊಣಕಾಲೂರೋಣ. 1.5 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಬ್ರದರ್ ಥಾಮಸ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟೆಲ್ನವರಿಗೆ ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರ ಕೃಪೆ ಅವರಿಗೆ ಲಭಿಸಲಿ. ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದದಲ್ಲಿರುವ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಹೇರಳವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಅವರ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು, ಸಮಾಧಾನವನ್ನು, ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕೊಡಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಯಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಆರಾಧಿಸೋಣ. ಕೊನೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮೊಣಕಾಲೂರೋಣ. प्रार्थूया. येसु म्या जेजू क्रिस्ता या विचित्र सक्रमेंताकाल तुझ्या कश्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझ्या सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगी सारको. तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. ಆಮೆನ್. ಪರದಿಂದಿಳಿದ ದೇವಾ ನೀನಾದೆ ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪ, ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಭುಜಿಸಲು ನನಗಾಯಿತು ರಕ್ಷಣೆಯು, ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಸ್ತುತಿಸಲು ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದವು.